नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. शाळांनी भुरग्यांक मिड डे मिलाचो दर्जो बरो आसूंक जाय. क्वॉलिटी वाडयल्यार रेट वाडोवन दिवंक सरकार तयार. परवरे एका कार्यावळी उपरांत मिड डे मिलाची पुरवण करपी गटांच्या मागणेचेर सीएम मिडिया कडेन उलयलो. कांय कडेन खंय मिड डे मिलाच्या दर्ज्या विशीं कागाळी आसात. सेल्फ हेल्प ग्रुप रेट वाडोवन मागतात. पैसे वाडोवन दी म्हणटा पळय न्ही रे, पैसे वाडोवन दिता तेंच्यांनी क्वॉलिटी फूड दिवचें पडटलें. ते कितें तेंच्यांनी 1.90 पैसा पर स्टुडंट वाडोवन दिवपाक जाय. हांवें डिसिजन घेतला वाडोवन दिता, बट तेंच्यांनी क्वॉलिटी कडेन कॉम्प्रोमायज करूंक जायना. पयशे तांकां वाडोवन मेळटले. आमी जी सांगता त्या पद्दतीची क्वॉलिटी जी आहा पळय फूड दिवचें पडटलें. 50% भुरगीं खायना येना तर म्हणजे आता क्वालिटी मिळत नाही असं अर्थ. हांवें ना मेळना थोडे ₹100 मेळटली सर. अरे पण पयलीं पासून जे आहा पळय न्ही तेच्या पेक्षा पयलीं एफोर्डेबल आसलें न्ही तें. मिड डे मील दिवपी सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो रेट बिलांचो इश्यू बेगीन तडीक लावचो. ग्रुप रेट ₹2 वाडोवन मागतात. 5 ते 6 म्हयने जाले बिलां शिक्षण खातें फारीक करिना. दिवाळीची सुटी जावन 7 नोव्हेंबराक शाळा सुरू. त्या आदी खंय एक्शन जाय नाजाल्यार कोर्टात वचपाची गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी. शिक्षण खातें ऑफ ट्रॅक, फायनान्सांत खंय दलालीचो दुबाव. प्रामाणिकपणान सांगता ₹1.90 वाड म्हणजे ₹8 करा म्हणजे ₹1.90 माग. यू ऑल डोंट हॅव द डायरेक्टर आय फील इज युजलेस. कोण तो जिंगडे आहा तो. बिकॉज सी द डे ही इज बिकम डायरेक्टर आयदर देर आर प्रॉब्लम्स इन द डिपार्टमेंट, वेदर इट इज मर्जर ऑफ स्कूल्स किंवा आय डोंट नो. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टराक मिसगायड सुद्दां करता आसतले. म्हणून मुख्यमंत्र्यान आठवड्याक एकदां तरी एज्युकेशन डिपार्टमेंट लक्ष घालचें आनी हो इश्यू जो आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो मिड डे मील स्कीम हे प्रायोरिटीचेर सोडोवपाक प्रयत्न करचो आनी सोडोवचो बिफोर द स्कूल स्टार्ट्स. दॅट्स ऑन 7th. अदरवायज वी वील हॅव टू टेक लीगल एक्शन इन दीस मॅटर. गोंयची जीएसटी येणावळ ह्या ऑक्टोबरात 420 कोटी, फाटल्या ऑक्टोबरा परस 32% मायज. त्या ऑक्टोबरात 317 कोटी आशिल्ली, मात सप्टेंबरात जीएसटी 429 कोटी आयिल्लो. ऑक्टोबरात 9 कोटी उणे. राष्ट्रीय पावण्यार जीएसटीची येणावळ विक्रमी 1,52,000 कोटी. जीएसटी कावन्सिलाचो गोंयचो वांगडी मामीन म्हणटा गोंयाक खोशेची गजाल. The general trend is that GST collection is increasing, which shows that the new regime of GST, which was unleashed in July 2017, One Nation, One Tax, is, I will say, a great success. There were many pessimists at that point of time. Today, it is proved that it is the best reform introduced in the Narendra Modi government. I must compliment the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi for his futuristic thinking and an equally futuristic finance minister that he has in the persona of Srimati Nirmala Sitharaman. I think this speaks volumes of the success of the various reforms introduced, whether in terms of the economy, whether in terms of social security schemes, whether it is the overall building of infrastructure in the whole country. It is a very happy situation for Goa that our collections have increased by 32%, which shows that whatever we were worried that once the GST compensation ceases to exist, we will collapse in terms of collection of revenue. It is not the case. I must say that this is a very healthy trend that is developing, and I think this will go a long way in we shoring up our finances and resulting in the overall good of the state in terms of revenue collection and revenue spending for various infrastructural works. आसोय डोंगरी झरीत एअरपोर्ट ऑथॉरिटी सिवेज सोडटा म्हणून बोवाळ. चिखले पंचायत आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एकठांय इन्स्पेक्शन केलें. पळयल्यार एअरपोर्ट ट्रीट करिनासतना सिवेज झरीत सोडटा म्हणून दिसता. मात इन्स्पेक्शन टीम प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो रिपोर्ट आयल्या शिवाय पक्के उलोवंक तयार नात. थळावे म्हणटा एअरपोर्टवाले नेवीचेर घालता. ही ती आसोय डोंगरीची झर. नित्याच्या कामाक लोकांक ही झर लागींची. कोण नांव घेताले. झरीचे उदक पिवूंकूय वापरताले.
हेचेर आतां कितें ते कारवाय करपाची न्हू तेंच्यांनी. आमी आतां हांगा रावता न्हू, हे गांवांत आमी रावता, आमकां त्रास जाता. आमचे धाकटे कितें भुरगीं आहा हांगा सायडीक घरां आनी हे पळय कितले घाण जाला, दाट सारके उदक, वास मारता. फ्रेश उदक आसलें, लोक हांगासर न्हांवताले लेगून. आयज देखून इतलें सगळें नुस्तें मरोन गेलेलें आहा. त्या उदकान कोणाक पांय घालतलो जाल्यार म्हणल्यार सामकें सगळ्यांक दिसता. डिस्कशन जाल्या उपरांत ते थोडे दीस बंद आसता आनी आतां पावस ना म्हणून परत स्टार्ट केला ते सारकी इफेक्ट गांवांक फूल इफेक्ट पडलो ना. आनी आमचो गांव आसा पळय ते स्प्रिंग वॉटर टँक. सरपंच पंचायतीचो सचिव म्हणटा पळयल्यार एअरपोर्ट ट्रीट करिनासतना सिवेज झरीत सोडटा म्हण दिसता. उदकाचे सॅम्पल घेतला मात रिपोर्ट आयल्या शिवाय पक्के उलोवपाची तयारी ना. आमी सायट इन्स्पेक्शन धरला अलॉंग विथ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट. पळोवपाक गेले डायरेक्टली त्या सिवरेजीचे उदीक आहा पळय विदावट ट्रिटींग डायरेक्टली हितून सोडटाले झरीन. फूल व्हिडिओ आसा आमचे कडेन आनी दे कांट डिनाय. ते इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आमी डिफरंट आउटलेट तेंचे चॅक केले तेन्ना आमकां कळून आयलें की थंय रिलीज जाता अनट्रिटेड सिवेज वॉटर. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अधिकारी म्हणटा सॅम्पल घेतला. STPची सिवेज कशी पळयल्यार दिसता. Some discharge outside. So when we came inside here, what you found? Some discharge outside from the STP of treated water gas. So we'll collect the samples. We have collected one sample of the treated water from the STP. Now we'll collect one sample outside. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. पेडण्या कोरगांवां रातया बिबटे. पेटीच्या वाड्यार बिबट्यान पाडूक मारून खालें. कोरगांवां बिबटे रातच्या वेळार रस्त्यार दिसपाक लागिल्ल्यान लोकांक भंय. गोरवाकार म्हणटा आतां मेरेन ताच्यो 4 गायी बिबट्यान मारून खाल्यात. सरकारान बिबट्याचो बंदोबस्त करचो तो लुकसाण भरपाय मागता. नमस्कार, हांव आसा पेटीच्या वाड्यार कोरगांव हांगा आसा आनी आयज सकाळी एक इन्सिडंट घडल्या. बिबटे वागान एका गोट्यार बांदलेल्या वासराचेर हल्लो केल्या आनी त्याच्या वासराची एक बॉडी पार्ट जे आसात म्हणजे एक लेग त्यांनी घेऊन गेल्लो आसा. वागान जवळ ना म्हटल्यार माझी 4 पिलांचे आजपर्यंत वाढलेले. एक 2 फावटी गोट्याचून येल्यार हे 3रे पिलू आणि हयसर हेच भेंडयेक बांदलेले. हे त्या टायमाक हयसून केन्ना येयले सकाळी येवन बघते जाल्यार तशेंच वासरूच ना. म्हणजे 4 वर्सां सतत म्हाका वाग सतयता. मी आजपर्यंत कंप्लेंट दिवंक नासली पण आयज खरी नोट दिली हे म्हाका वासरू सारकें फुडें दिसला म्हणून. सादारण 40 ते 45 वर्सां होच सब्जेक्ट गायींचोच चलयता. तेका लागून म्हाका असा दिसता की म्हाका आनी गोवोरमेंटान कांय हेचेर सब्जेक्ट करून आमकां कांय तेचेर हे दिवपाची मेजवानी. कारण आमचो ह्योच धंदो आनी हेच्या पलीकडे दुसरो धंदोच ना. सगळ्या वाड्याचेर थंयसर 2 आमच्या घरा शेजारी ते घरात तेंची 2-3 वासरां येयलीं. चालू आहा वाघ येत आसता. वाघ कोणाचे कुत्रे येयले कोणाचा आनी काय व्हेला आनी अशें ह्या वाघाचेर फॉरेस्टान पिंजरे बी लावन त्या वाघाचो बंदोबस्त करचो अशी आमची सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आहा आनी फॉरेस्टा कडेन पण रिक्वेस्ट आहा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी म्हणे. घेवया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. लोकांक जाय ते बांदात, गरज त्यो सुविधा दियात. बेटेच सरकाराक जाय म्हणून प्रकल्प नाका म्हणून दिवाडेकारांचो आवाज. दिवाडे इंडोर स्टेडियम बांदला खरो मात वापरना. वापरपाच्या परिस्थितीत ना. फॉल्स सिलींग कोसळटा. वुडन फ्लोरींग कुसलां. लोक म्हणटात दिवाडे हेल्थ सेंटर नवी फेरी दिल्यार लोकांक उपेग. ग्रामसभेतूय हो विशय आयिल्लो. हे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा पडटा आनी ते डायरेक्टर स्पोर्ट्साक पडटा. दोगांकूय आमी हेजी लेटरां धाडिल्ली आसा की मेनटेन करून जर तुमचे कडेन हे मेनटेन फ्युचराक करूंक जाय जाल्यार आमकां हँडओवर करपाक दी म्हणून आमी ड्राफ्टींग करून स्पेशल सांगला की आमी मेनटेन करता. आमी बरे भशेन मेनटेन करून दिता. हेचेर आमी ऑलरेडी केले आसा. ह्या स्टेडियमाच्या दशेचो इशू ग्रामसभेन आयिल्लो. वयर ही गत सकल ही दशा. लोक म्हणटा बांदला कित्याक कोणाच्या भरीक बांदला. जेन्ना प्रोजेक्ट येता तेजो बेनिफीट गावप हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आयचे जनरेशन जे यूथ आसा तांकां हेजो जो फुडें तांकां बेनिफीट गावपाक जाय. आयज हें बांदलां हांगासर हेची दुर्दशा आयज सगळे जाण पळयता. हांगासर जितले आमदार जाले जावं मंत्री जावन गेले जावं हांगासर कोण येता तेंच्यांनी पळयलां आनी हेजो यूज कितेंच ना सद्या. आयज तुमी सुद्दां प्रत्यक्ष येयले हांगासर पळयता. हांगासर हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम बारीकसो बांदला हांगासर. कितें हेजो यूज आसा? आयज कितेंच यूज ना हेजो. ह्यो अश्यो जर गव्हर्मेंट इतले जर पयशे खर्च करता त्या बऱ्या गजाली. आयज आमकां फेरींचो प्रॉब्लम जाता. आमकां एका जाग्यार 2 फेरी जाय 3 फेरी जाय हेजो विचार करपाक जाय. आनी असले करता जाल्यार हेजो बेनिफीट आसपाक जाय दिवाडकारांक आमच्या युथांक आसपाक जाय.
हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांदून कांयच फायदो ना. आयज आमकां 24 आवर्स हेल्थ सेंटर आमकां ना, आमकां तेजी गरज जाय. ते जाय, डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी जाय, हे लोकांक जाय. अशें बांदलें हांगसर आनी हे सगळें जाल्लें आसा. हें पळया तुमी हांगसर पळय, एकदां हेजेरूय घाला. सगळें हांगसर जे तोडलेलें तुटलेलें आसा हेचें आयज कांयच हांगसर हेंच ना, लोकांक बेनिफिटूच ना हांगसर. येदो व्हडलो कॉम्प्लेक्स सुद्दां आमकां जाय. ह्यान फुडें सुद्दां जर बरो मेनटेन करून दीत आमकां सुद्दां, जाल्यार आमकां हांगसर बरी हेजी येवजण जातली आनी येणाऱ्या काळान भुरगे सुद्दां हांगसर जायते हांगसर स्पोर्ट्साचे म्हणून येता आनी कसले इव्हेंट्स हांगसर चालू जातले. सो हांव सरकारा कडेन हांव मागतां कितें की असले प्रोजेक्ट करता आसतना एक विचार करपाक जाय आनी बरे युथांक हाडून दिवपाक जाय. दिवाडकरांक फेरी सर्व्हिस हेल्थ सेंटर जाग्यार पडल्यार पुरो जाला. जाय त्यो गजाली मेळच ना, नाका त्यो कित्याक माथ्यार मारतात काय म्हणून प्रश्न. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. पणजे कांपलार भगवान महावीर बालविहार आर्ट पार्कात वेस्ट टू आर्ट पार्कच्या डिझायन इंजिनियरिंग आणि डेव्हलपमेंटाचे टेंडर फाटीं घेतलां. गोंय कोयरा वेवस्थापन महामंडळान डिझायन इंजिनियरिंग आणि डेव्हलपमेंटाचे 8 कोटी 92 लाखाचे टेंडर फाटीं घेतलें. एक्टिव्हिस्ट आणि कलाकारांचो विरोध आशिल्ल्यान टेंडर फाटीं घेतला म्हणून बाबुशान मिडियाक सांगलां. तो खंय आतां करंजाळे शिफ्ट करतलो. There was a meeting we had with the Kampal residents, and those people were not in favor of the project. They said unnecessarily there will be a crowd, and you understand, no? So they were not very happy as far as the project is coming there. So then I said, if they were not interested in the project, then I said we will take it elsewhere. So most probably I will take it to maybe to Karandali or something. That park. Which area? That Karandali area, no? That park is there, no? Okay. From the park आहे एक नो ते साइडिक एक्वायर करून नेलेला हा लँड. सो मोस्ट प्रॉब्ली विल टेक इट देयर. बट इट इज नॉट कमिंग इन कंपनी. सध्या काढलेला तो टेंडर आता कॅन्सल केला. हा तो कंपनी जो कॅन्सल केला. सो फ्रेश टेंडर विल कम. फ्रेश टेंडर विल आयडेंटिफाय द प्लेसेस. ओके, पण प्रोजेक्ट असलो प्रोजेक्ट आता वी आर नॉट सेलिंग द मनी बॅक. इट इज अ सेंट्रल गव्हर्नमेंट फंड. ओके. सो दैट मनी विल नॉट गो बॅक. वी विल युटिलाइज द फंड्स. हांव आनी म्हजो पूत बंदी घाल्ले PFIक फंडींग करता म्हणून GCAचो वेंचणुके दिसा कोणे तरी सोशल मिडियार मेसेज सर्क्युलेट केल्या. GCAचो आदलो खजिनदार अकबर मुल्ला मिडिया मुखार. समाजीक एकचार कितें तो खंय कोणें ताका शिकोवची गरज ना. कोण बदनामी करूंक सोदता तो खंय ताका कळूंक जाय. मुल्लाची अज्ञाताचेर पुलीस कंप्लेन. 27 तारखेक गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचें इलेक्शन आशिल्लें. ते इलेक्शनाक सैबर मुल्ला कॉन्टेस्ट करतालो इलेक्शन. 27 तारखेक इलेक्शन चालू आसतना कोणे तरी म्हाका एक मेसेज दिली की तुमचे काय तरी म्हणपा लागले व्हायरल जाता मेसेज. तेजेर हांवें पळयलें जाल्यार कोणे तरी फोटो घातला तेजो आनी फोटो हेजो खंयच मेळूं ना. इलेक्शन हेजेर आमी फॉर्माचेर आमचे ग्रुपाचे फोटो घातलेले तो फोटो काडलो तेंच्यांनी आनी व्हायरल केलो. आनी तेजेर कितें घातलो जो बँड आहा पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ताका आमी फंडींग करता आनी तेजे आमी मेंबर आहा अशें कितें तरी घातलें. आनी एंटी स्लोगन आमी दिता म्हणून जाल्यार हे हेजेर हांव 2 दीस सुद्दां ओगी रावलो. पळया म्हणलें कोण तरी मेळटा काय नाका म्हणून कोण मेळूं ना. आज हांवें पुलीस कंप्लेन केल्या. तो कातर कोणें आसूं म्हाका लागना जो मनीस म्हाका मेळटलो तेजेर हांव मागीर आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आनी तेजेर 1 कोटी हांव डिफॉमेशन केस घालतलो. आनी हो मनीस कोण तो म्हाका कळूंक जाय. हो मनीस समाजा भितर फूट घालता आनी म्हाका समाज कितें म्हणटा तें कोणें शिकोवंक गरज ना. हांव सदां म्हाजे फ्रेंड आनी म्हाज्या सोसायटी हांव कितें तें सगळें जाणा. आनी हे मनीस कोण तें पयलीं म्हाका कळूंक जाय. आनी जो कोण राजकारणी जर आसत आनी हो पॉलिटिकल मनीस आसत आनी हो जो फूट घालता लोकांनी हेजेर शातूर रावपाक जाय. कुडचड्यार बाजारात पोन्नी मोडून नव्या बिल्डिंगेची बुन्याद घालता. पायलिंगाच्या कामाचो थळाव्यांक उपद्रव. लागसाच्या बिल्डिंगेक क्रॅक पडटा म्हणून बोवाळ. आवाजाचें प्रदूषण आनी सुरक्षेची काळजी घेवची म्हणून कलेक्टराची नोटीस आसतना खंय काम तशेंच चल्लां. नगरसेवक म्हणटा बाजारकारांनी पालिकेक लेखी कागाळ करची. नगराध्यक्षाची तीच भाशा. म्हणतात आनी बोर्ड मारपाक मेळना आपूण कितें करता तें खंय मारला आतां. बरें आतां हेती कॉन्ट्रॅक्टर हेती वाट बंद केल्या हेती पळय कशें करपाक तेज्यान लोकांक कितें हेल्प करपाक जाय म्हणटा न्ही. मनीस ना कोण
हे कितें चल्लं कितें माती आमगे इथे आमची गोडवना माती आमगे गुदावां पावल्या तिनी सायडीन ज्यो बिल्डींग आसात त्यो बिल्डींग ह्यो 90+ इयर्स ओल्ड आसात, थोडी 100 वर्सां वयर आसात आनी जे पायलिंग जे चल्लां ते अशे तरेचे पायलिंग चल्लां की प्रत्येक बिल्डिंगेक थोडे खांब्याक क्रॅक आयिल्ले आसात, थोडे पॅसेजीक जी सोपणां आसात ताजे वयर क्रॅक आयिल्ले आसात. कोणूच सांगपाक तयार ना ते म्हाका खबर ना, कोणा भिता कोण आसा ते म्हाका खबर ना. एक्चुअल फॅक्ट हो ब्रिज बांदपा बरी हे मिशनरी ब्रिज बांदपाची आनी कितें ब्रिज बांदता ते डिकींग करता ढो ढो करून आवाज येता. तेन्ना हांवें कंप्लेन केलें कलेक्टरान डायरेक्शन केलें ताका कुचेरे काकोडा म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसराक, तेन्ना तें स्टॉप करचें म्हण. आनी तेणें मागीर लेटर केलें हिंगा सुडा मार्केटां जी सोडा ते स्टॉप करचें म्हण. सगळे शॉपकीपर्स आहाय ते सगळीं सांगताय की आमकां जायते त्रास जाताय म्हूण. हे जे इंक पत्र मारलेलो कितले मिटर फुडें मारलेलो आतां ते डिगींग कोताय तेंगे शॉपां तेकोन करताय. सो सगळीं शॉपां तेंगेल्या स्टेप्स तर सारकी गेले तेंगेली तेंका चडपा वाटना. आनी आमची लोकां आमची शॉपवाल्यांक एश कोन्न त्रास जावचे न्हू, तेणी रिटर्न दिवचे म्हूण मुगेली मागणी तेंकडे. तुमी सगळ्यांनी रिटर्न कंप्लेन दिवचे, सगळ्या सिग्नेचर्स आसपा जाय एक लेटराचेर. I was unaware of this whatever inspection they have done. If there were any issues, whenever there's people surrounding area, people in the 90/10 municipal building, whoever has come, we have always attended them, whether they have been verbally. We have also received one complaint which we have sent to G Suda to look into that matter. ऑस्कर गॉन्साल्विसाची जीण ही ताचो लोक गांव समाजाक एक मोठी देख. शिक्षण म्हळ्यार ताचो वांटो मोलाचो. नामनेचो शिक्षणतज्ञ ऑस्कर गॉन्साल्विसाचो ताच्या 75व्या वाडदिसा मिरामार शारदा मंदिरात भोवमान जालो. सुवाळ्याक ताचे जिणेचेर पुस्तक ऑस्कर ओडिसीचें लोकार्पण. ऑस्कर म्हणटा घरच्या वातावरणांतल्यानूच मनशाचो फुडार घडटा. How many adventures Oscar has seen or has gone through, I'm not much aware of. But one thing I am sure, his life has been eventful. And eventful life, not only eventful for himself, but he has also served his community, his village, his people. As the years have gone by, I witnessed Oscar's leadership and commitment to our school. He has never been cowed down by any challenges or hurdles which came in our way. He has always been there as a friend and guide to students, teachers, parents, support staff and the management. In fact, he cared for the lowest of staff in the school as much as the top person. This book is not a biography. That would have been more voluminous and more of an ardent task. But it does carry a brief sketch of Sir Oscar, as I said, by over 200 people. Articles by over 200 people, and each one had to say something different. We are products of our upbringing at home, family. If today recognition had to be given, is not to me. Recognition had to be given to my father and mother, who I could see the environment at home full of love, understanding, prayer, and most important, discipline. 21 ऑक्टोबराक पालिकेच्या कामगारांनी केल्लो संप बेकायदेशीर. तांच्यो मागण्यो पुराय जावच्यो ना म्हणून तांकां केन्नाच सांगूंक नाशिल्लें. म्हापशेची नगराध्यक्ष सांगता, संपार आसतना थोड्यांनी खंय मोडतोड केल्या. कावन्सिलान थारायल्ल्या प्रमाण तांचेर एक्शन जातली. म्हापशा पालिका कावन्सिलाची बसका जाली. कामगारांच्या मागण्या-विशीं खंय कायदेशीर सल्लो घेतले. एक तर स्ट्रायक तो इनलिगल आसलो. आमी तांकां खंय डिमांड तेंचो पुरे करचो ना अशें म्हणूंक ना. थोडक्यान कितें तरी तांकां दिवपाचें अशें थारलेलें. पूण स्टँडींग कमिटी आनी ऑर्डिनरी मिटिंगेक घालपाक जाय हें सांगलें. नोटिसूय दाखयली तांकां की हे बाबा नोटीस गेल्ली आसा. तरी आसतना ते स्ट्रायकार गेले आनी आमकां न सांगतना. आनी तो स्ट्रायक इनलिगल आसलो. करपाकूच नाका आसलेलो तेंच्यांनी स्ट्रायक. ते इनलिगल स्ट्रायक केलो. तितून तेंच्यांनी खुबश्यो गजाली केल्यो. सकाळ पर्यंत ते सांज पर्यंत
गाडी पंक्चर कर आनी कितें म्हणजे कितें कितें माती खबर कितें केलें आडयले आनी वाटो बंद अशें काही कितें कितें जालें आनी स्ट्रायक बी करतना खंय केला हांगा म्युन्सिपाल्टीच्या प्रॉपर्टीन एक्चुअली ते हांगा करप नासता तेंच्यांनी ते करून भितर सुद्दां ते पावले म्युन्सिपाल्टीन सुद्दां पावले पूण ते इतले करपाक नाका आसले आतां कशें आसा जे तेंच्यांनी केला त्या हेचेर थोडोशी गजाल आसा पळय ती जावं शकता तेचेर कितें आतां कावन्सिलराचे निर्णया प्रमाणे डिसिजन म्हणजे एक तर आमी लिगलाक धाडपाचें थरयल्लें आसा सगळ्या एका मतांनी लिगलाक वयतली ती फायल आनी दुसरी गजाल आसा ती म्हणजे तिगांक शोकास नोटीस धाडलेली ते तेंच्यांनी दोगांनी रिप्लाय दिला एकट्यान रिप्लाय दिवंक ना आनी त्या प्रमाणे कितें आसा ती रुला प्रमाणे कशें बसता तशें तेंचेर एक्शन घेवची अशें थारलां. GFAचो नवो अध्यक्ष म्हणून कायतान फेर्नांडीसान ताबो घेतलो. पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत GFAची पुराय नवे टिमीची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता बरोबर गाठभेट घेतली. मुख्यमंत्र्यान मेळे उपरांत भिवपाची गरज ना म्हणून कायतान उलयलो. GFAक नवी दिशा दिवपाचो प्लान. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.